तारखेक ताबा घेतलेलो कॉर्पोरेशनाचो आनी घेतात हो म्हाजो तिसरो फाउंडेशन इंटर्नशीप। फर्स्ट म्हाजे मडगांव जालो, सेकंड वास्को जालो आनी हो म्हाजो तिसरो जो आसा तो म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघान आसा, कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा। आयज गोंया भितर सिर्वेज म्हणटा हो एक मेजर इशू आसा आनी आयज सदांच्या प्रमाणे एक चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक म्हाका सदांच उमेद येता आनी त्या प्रमाणे जी एक्सेप्ट केल्या नंतर म्हाका दिसता जे आमचे मुर्मो गोवा सिर्वेज कनेक्टिविटी आसा पळय ती खंय तरी जाग्यार घालपाचो हो म्हजो पयलो प्रयत्न आसतलो आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता आमच्या मुर्मो गोवाची जितली कामां सिर्वेजीची पेंडींग आसा ती सगळी हातान घेतलेली आसा। आयच्या दिसा हो जो सिर्वेजीचो आमी फाउंडेशन घातला हे 10 कडेन आमचे काम चालू आसलें डिफरंट प्लेसीचेर। म्हळ्यार आमचे चंद्रकांत परब हावजा कडसून मनू बार्रा कडेन ते लोकमान्य बँकी कडेन, मागीर सुरेश हरमलकर हावस, मागीर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हनुमान देवालय, सुशेना आश्रम स्कुला कडेन, वरगांव सुरेश वरगांवकर जेटी नियर गडेकर हावस, एल्मोन डेस्तेरो, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅमेज टेम्पर एट वेरियस प्लेसीस, अशें कितले कडेन हेज्या शिवाय ही सँक्शन जाल्लेलें आसा, हेजें काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी हे 10 कामाचो टोटल जो कॉस्ट आसा तो अरावंड 2,93,84,016 रुपीज, म्हणजे अरावंड एक 3 कोटीचें एक काम आसा। आनी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो हांगा आमच्या बरोबर आसा बेरीवाल कन्स्ट्रक्शन म्हणून, सो ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी तो हे काम सगळे कडेन करून घेतलो। मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है जल्दी से जल्दी काम होना म्हणटा 3 महीने में। सो येस प्रॉमिस्ड मी म्हाका आश्वासन दिलें आसा ते 3 ते 4 महिन्या भितर ही सगळी कामां कंप्लीट करतलो म्हणून। सो आयज फक्त ह्या जाग्यांचेर न्हू त्या शिवाय आमचे जे इन्स्पेक्शन केलेले आसा, सर्वे केलेले आसा, आमचो जेई हांगा आसा आमचो बाब मयूर, त्याच प्रमाणे आमचो सर्वेचे हेजो टीए आसा बाब आमचो तन्मय, ओके। सो तो आमच्या बरोबर हेंच्यांनी सगळे कडेन अशी आमची बोगद्याचेरूय कामां घेतलेली आसा, दुसरी आमची GRBची घेतलेली आसा, आमची बायणा एरियेन घेतलेली आसा, अशी खूब कडेन घेतलेली आसा। हेजोय काम आनी फुडल्या 3 महिन्या भितर सुरू जातलें। सो खंयसरूच आमी सिर्वेजीचे जितले इश्यूज सड्याचेर आसा ते सगळे करून घेतलो आनी जे मेजर काम आमी जे हातीन घेतलेले आसा गेली 35 ते 30 वर्सां जाली, 30-35 वर्सां जाली जी सिर्वेजीची मेन पायपलायन आसा जी सड्या वयरसून ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत आनी देस्तेरे कडसून ती डायरेक्ट आमचे प्लांट बायणा प्लांट ताका जी मेन लायन कलेक्ट जाता ही ओल्ड पायपां आसा आनी ही ओल्ड पायपां 30-40 वर्सांची पायपां आसा आनी तेजी सायजूय धाकटी आसा। हेजे सगळी आमी स्टडी केल्ली आसा आनी तन्मय तेजो फुडाकार घेवन आनी मयुरान तेजो फुडाकार घेवन आयज ती सगळे इन्स्पेक्ट करून आयज ते आमी एक न्यू प्रपोजल तयार केलेलो आसा। इट्स अ बिग म्हणल्यार व्हडलें काम आसा तें, म्हणल्यार आख्खी लायन जी आसा ती आमी टोटली चेंज करता कित्याक तेज्या लागून फूल चॉकअप जाता कित्याक ती धाकटी सिर्वेजीचे खूब कडेन तुमी म्हटलें अशें पळय नेटवर्क नासल्या कारणान फक्त एकूच इश्यू नेटवर्क आसा बट दे आर नॉट कनेक्टिंग, आयज ते कनेक्शन घेयना। सो म्हाजो एक अपील आसा, एक रिक्वेस्ट आसा आख्ख्या गोंयकारांक कितें बाबा जेन्ना न्यू घर बांदता एक तर अपार्टमेंट येता जेन्ना कॉलनीज येता तेंच्यांनी हे सिर्वेजीचे कनेक्शन घेवपाची गरज आसा। आनी खुबशे लोक कितें आमी पळयता कितें कशें आसता एक 100 घरां आमी फाटल्यान लागून एक 100 घरांक सांगलें बाबा तुमी कशें करून कनेक्शन घेवंक जाय, भितरले 90-90 लोकांनी समज कनेक्शन घेतली आनी 10 जाणांनी घेवना ते 90 लोकांनी कनेक्शन घेवन कांयच फायदो ना कित्याक ते 10 जाणांची जी सिर्वेज आसा ती ओपन गटरान वयता आनी भायर वयता। सो ती कंट्रोलूच करूंक शकता म्हणजे 90 लोक जे हेल्प करता जे कनेक्शन घेता 10 जाणांक लागून हे प्रॉब्लेम जाता। सो इट शूड बी 100%, जे पर्यंत ते 100% जायना ते पर्यंत म्हाका दिसना सिर्वेजीचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो। सो म्हाजो प्रयत्न आसा कितें आनी हांव अपीलूय करता कितें सगळ्यांनी सिर्वेजीचे कनेक्शन घेवचे। जर पयशे भरपाक जायना जाल्यार आमचे कॉर्पोरेशन वील हेल्प यू ऑल टू आनी सपोर्ट करतले कितें बाबा तुमकां ते वे ऑफ करपाक लागून बट टेक कनेक्शन। हांव एज अ चेअरमॅन तुमकां सांगता आमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां दिवपाक रेडी आसा विदाउट एनी चार्जीस बट कनेक्शन घ्या। सर चडशे आसा ते आमी आयडेंटिफाय केल्लेले आसा आनी वीथ दॅट आयडेंटिफिकेशन आमी ऑलरेडी तेजेर काम स्टार्ट केल्लें आसा। जशें सांगलें आमचे स्वताचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली एवरी वर्स आतां गेली 20-25 वर्सां आमी पळयता पावस येयलो काय जेटीचेर सदांच ओवरफ्लो जाता, आमी सदांच पळयता ते
देस्तेरे कडेन गेलो थंयसर ओवरफ्लो जाता, आमच्या सड्याचेर ओवरफ्लो जाता, म्हणजे सगळे एरियेन ओवरफ्लो जाता. जे आमचे देस्तेरे कडेन पळयलें जाल्यार ती सिरवेज लायन आसा ती ते थोड्यांनी डायरेक्ट दर्यान सोडलेली आसा, थंयसरूय आमी ते नोट केल्ले आसा. हे जे पॉयंट्स आसा पळय इलिगल ती कोण करता पळय तेजेर खंय तरी हांव बंधन घालतलो आनी हे जाग्यार हाडपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसलो एज अ चेअरमॅन. 50 to 80 crores येदें व्हडलें काम आसा तें 50 ते 80 करोडाच्या भितर तें काम आसतलें आनी तेजें काम करपाक लागून आमी फुडाकार घेतला. कशेंय करून आमी ते इलेक्शनाच्या पयलीं जे आमचो टर्म काबार जावच्या पयलीं हे काम हांव करून घेतलो, कित्याक इट वील बी अ बिगस्ट रिलीफ टू ऑल द पीपल इन अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तेज्या लागून जे प्रमाणे सिरविजीचे फक्त म्हाजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी ना आख्ख्या गोंयभर आमी भरपूर कालूच एक प्लांट आमी सँक्शन केलेलो आसा STPचो प्लांट सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी, होवूय आमचो काल केलेलो आसा. अशी कितलेशे प्लांट्स डिफरंट आमचो जो प्लांट आसा बायणा तेजे अपग्रेडेशनाक लागून आमी हातीन घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे 7 जे पंपींग स्टेशन आसा तेवूय आमी रिन्यूवड करपाक लागून फुडाकार घेतलो आसा. सो अशी जी इश्यूज असलेले स्पेशली सिरविजीक लागून हे सगळे जाग्यार घालपाचे म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी हे कॉर्पोरेशनाचो जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्सिमम आमच्या लोकांक जो बेनिफीट दिवपाचे हे काम हांव करून घेतलो. हेच्या भितर म्हाका खंयसरूच म्हाका दिसता दुबाव ना आसा. खरें सांगचें म्हटल्यार आमचे कडेन उतरात ना कशें बाईक थँक्यू म्हणपाचें ते, कित्याक तर ही लायन म्हाका दिसता म्हाज्याच लग्नाक आतां 27 years कंप्लीट जाली, आमी तो प्रॉब्लम सदींच फेस करताली आनी अशें दिसतालें की हो आतां प्रॉब्लम केन्ना सॉल्वूच जावचो नासो. आमी खूब ट्राय केली, गेले 7 वर्सांक तर आमी कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप घेताली मातशें लायन हे करची म्हणून, तर ते आमकां लागना, तुमची प्रायवेट म्हणून आमकां सोडून दिताली. सो बाई निवडून येयना फुडें एक तेंच्यांनी एक व्हडलें काम ऑलरेडी केल्लेलें आसा आनी हे आतां सेकेंड आतां तेंच्यांनी हातीन घेतला आमच्याच एरियेक वार्ड नंबर 3. सो सदांच ती लायन आमची ओवरफ्लो जाताली, सगळ्या गळशी जाताली. ही आतां 40 वर्साचो हो इश्यू आसलो पूण तो आतां जाग्यार पडला आनी हांव भारतीय जनता पक्षाक सुद्दां थँक्यू म्हणूंक सोदता की येदी व्हडली जबाबदारी आमच्या MLAचेर दिली आनी हांव देवा कडेन मागता की अशीच आमच्या MLAक आशिर्वाद दिवचो आनी अशीच आमची खुबशीं कामां आसा पेंडींग ती ताका एक सुरळीत मार्ग मेळचो म्हणून बाईक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हाका दिसता मोरगांवान एक परिवर्तनाची लाट किंवा उदरगतीची म्हाका दिसता एक बरो स्टेप आमच्या शंकरबाई आंबोळकरान घेतलेलो आसा. खबर आसतलें की ह्या आतां वॉर्ड नंबर 3 ह्या वाठारांत हें काम सुरू जाल्लें आसा. ह्या वाठारांत पावसाच्या दिसांनी म्हाका दिसता पूर्ण ओवरफ्लो जातालें आनी खूब हेल्थ हेजार्ड म्हणजे भलायकीच्या हितून म्हाका दिसता खूब धोका निर्माण जाल्लो. पण आतां हे नवें सुवेज जेन्नाच्यान सुरू जातलें म्हाका दिसता सगळे कडेन एक नितळपणां येतली आनी म्हाका दिसता जशें संकल्पबाईन जेन्ना ते चेअरमॅनशिपाचो तेंच्यांनी घेतलो तो तेन्नाचे आयच्यान तेणी जशें सुरू केलां म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी ताका बरो सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आमकां कितें जाय एक MLA जर आमदार जर क्षेत्राचो जो आसा तो प्रमुख आसा ताका जेन्ना आमी सपोर्ट दिता ताका आनी उर्बा येता आनी म्हाका दिसता अशेंच करून ते पूर्ण गोंयभर म्हाका दिसता गोंयभर ह्या प्रमाणान ती उदरगत जावपाक जाय. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षान आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांकां बरें अशें म्हाका दिसता एक चेअरमॅनशीप एक डिपार्टमेंट दिल्लें आसा जेणे करून म्हाका दिसता पूर्ण गोंयची उदरगत जातली, मेन करून नितळसाण येतली आनी हायजिनीक परिस्थितीन लोक बरे करून रावतले. सड्या वाठारांत सिवरेज कामाचें उद्घाटन केल्लें आसा. पयले प्रथम हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा गोंयचें सरकार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री भोवमानाध्यक्ष प्रमोद सावंत हांकां. ताणें एक काम आमच्या आमदाराक संकल्प बाबाक एक बरें कॉर्पोरेशन म्हणजे गोंयांत थोडीच जी कॉर्पोरेशन आसा ताका पेजाद कॉर्पोरेशन वा वजनदार कॉर्पोरेशन अशें म्हणलें वता. त्या कॉर्पोरेशन तातूंत एक कॉर्पोरेशन आमच्या आमदाराक दिलां त्या खातीर आमी चड आनी चड सगळे सड्या वयले लोक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सड्या वयले तेणें सिवरेज कॉर्पोरेशन हें घेतकीर तो वगी बसूना, ताणें रोखडेंच कामाक सुरवात केलें. ताचेंच ताणें आतां पयलीं सांगलां तशें ताणें 3 कामां हें ताका 3रे काम असो एक आमकां बरो आमदार हांगासर मेळ्ळो लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करता. आमी सिवरेज हो खूब गरजेचें आसा. इतल्या खातीर गरजेचें आसा आमी पळयता आयज जे 2 शेजाऱ्या झगडी जाता ती चड करून उदका खातीर एकट्याचें उदक हेंच्या दारांतल्यान वता मागीर ती झगडी जाता. हें सगळें आतां म्हाका दिसता बंद जातलें आनी सगळी जी सिवरेज आसा ती खूब पोन्नी आशिल्ली ती पायपां ओल्ड जाल्या त्या खातीर खूब कडेन ते चेंबर ब्लॉक जाताले. हें सगळें आतां वतलें आनी बरें जीवन बरें लायफ ह्या सड्या वयल्या लोकांक मेळटलें इतलें सांगून देव बरें. सगळ्यान पयलीं बरें दिसलें की
आमच्या MLA साहेबान हांगासर आयज वॉर्ड नंबर 3 म्हणजे हांव रावता त्या जाग्यार आयज सेवरेज पायपलायन तेणी काम हातीन घेतला. आयज 15-20 वर्सांनी पळयता हांगा इतले कंजस्टेड आसले, इतली घाण जाताली. आमची मावशी एक आसा फाटल्यान ती सदांच बोवाळ मारताली, तिच्या दारान तो सदांच ओवरफ्लो जाताले. म्हणून हांव मागता, हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या सराक MLA साहेबाक की आयज तेणी ही पायपलायन हातीन घेतली. आनी आमच्या मावशेक सांगूंक सोदता तूं हेच्या फुड्यान बोवाळ मारपाची गरज ना, कित्याक सांग की ही लायन आतां बाईन व्हडली करून घेतल्या आनी कोणाक त्रास जावचे ना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.